येवकार नीज गोंयकारा हांव फेर्नांदीश डेगली नीज गोंयचे पोरजे खातीर आयज प्रशासन तुमचे दारी हे गव्हर्मेंटा गेले एक इव्हेंट आहलो सरकार तुमचे दारी तेगे भयण्यो भाव कोण तो आमकां खबर ना बट तें आहलोलें आयज सगळे पंचायतींनी जाल्यार हें आहा म्हूण लोकां इन्फॉर्म कोनासतना हें कितको जावपाक शकता कित्याक जेन्ना म्हाका कळ्ळां तेन्ना म्हाका कोण आहलो तें म्हाका डावटान हांवें फोन मारलो कित्याक तें जावपा आहलो म्हूण ती खबर आहलो म्हाका सो कळ्ळां न्ही सरपंचाक फोन मारलो तेन्ना ती म्हणूंक लागली डेगली येना येना हांवें म्हणलें हूंय आज ते येवपा आहा IAS ऑफिसर येवपा आहा आनी तें आहा म्हण इव्हेंट आहा म्हण तो सो कळ्ळां न्ही हांव गेलो आनी 10:15 जालें न्ही त्या तोंडां आनी तेम कॉमेर्स केल्या 10:16 सो गेलो बसलो आनी चलत तें गेलें ओके चलता चलता सगळें जालें न्हू सरपंचाकूय घोडे तेम मागीर सरपंचाकूय विचारलें तें आयज सांगो तुगे म्हण सो सरपंच म्हणूंक लागलें आमकां तेम काली सांगिल्लें आनी टायम मेळना म्हणूंक लागलें इन्फॉर्म करपाक ओके तेंवूय जालें आनी मागीर मुखार आयज ते येयले म्हणटरी आमी तेंकडेन विचारलें तुमी हें अशें कोन्न टायम दिनासतना कितकोन हो इव्हेंट दवरलो काय म्हूण तेवूय म्हणूंक लागले आमकां हें काली सांगिल्लें म्हूण कोणें गव्हर्मेंटान सो हें अशें कोन्न कितकोन जातलें एक प्लॅनर ना जाल्यार कितकोन जातलें लोकां पावों जाय न्हू लोक कामां वचना असो एक वीक पयलें ना एक मिनिमम 3 दीस तरी पयलें सांगाय न्हू तुमी सो अशें कोन्न हें फोटींग राजकारण मातशें बंद कोराय ओके तुम तो आयज दवरलो कितें कोन्न तरी तुम तें आयज प्रशासन तुमचे दारी हें दवरलें हो इव्हेंट दवरलो तुमी लोकां मदें जाल्यार तुमी मोदें ती IAS ऑफिसर येयलो ती उठोन कित्याक गेली तुमकांय तरी तो टायम ना न्हू जाल्यार तुम तो इव्हेंट कित्याक दवरलो जाल्यार त्या लोकांनी कोणाको उलोवपाचें सरपंचा कडेन कोण सॉल्व करतलो ती तरी ना जाल्यार गांवचे हे प्रश्न येताय ते कोण घेतलो ओके तो कोण आनी एकलो आसलो तेणें घेयले सो तेणी आयकोंक जाय आहलो न्हू गांवचे हे आहाय ते इश्यूज आहाय तेकूय आयकोंक जाय आहलोलें ती कित्याक उठोन गेली आनी जेन्ना हांव उलयत तेन्नाच उठोन वचोंक जाय आहलो तेकू जेन्ना हांवें मुगे उलोवप कॉमेंट्स केलें उठोन गेली हें कितें हें केसो राजकारण आनी हेसोले इव्हेंट कित करूंक जाय हिंगा 40 जाणां कोडे 40 जाण MLA आहाय तेंको सॉल्व जायना आनी तुमी आनी थिंग हें कित कोताय तुमी कित करूंक सोदताय हय हो पयशे इदवास बिस्तो तुमी येतले हाल्यां आमी एक इव्हेंट केला थिंग उमके मोळे म्हटले आनी हांव कोंत घेतलो आनी विचारतलो बीन आमगे सेक्रेटरी कडेन कितू देस्पेज केलो तो कित्याक म्हाकाय तें जाण जावपा जाय हाल तुमी दितले न्हू आमी हितू देस्पेज केला तितू देस्पेज केला म्हणून सो एसो हें कोनाकाय कित्याक आनी हे इश्यूज न्हू तुमकोडे सॉल्व जावपा नाय कित्याक तुम कित म्हणला तुम मिटींग आज सांगिलां हो इव्हेंट जाता न्हू आयजू प्रशासन तुमचे दारी हो लोकां गेलो आनी गव्हर्मेंटा गेलो हे मेळोन उलोवन आमी कितें बरें जाता तें करया म्हणून म्हणटाय तुमी गोंयां जाल्यार तुम सांगाय आतां हितूले इश्यूज आहाय तुम गव्हर्मेंटान आमगे लोकांगे आयकलेय कानार घेयलां गव्हर्मेंटांनी डबल ट्रॅकिंग लोकांक नाक म्हणोलें तुम बंद केलां गव्हर्मेंटान आयकलां कोल एक्सपान्शन नाक म्हणोलें गव्हर्मेंटान आयकलां तुम कितें येचो येसो हेड कोताय तूं म्हणटा तें मागीर कोर्टांतल्यान घान आनी कितें अशें कोन्न तेशें कोन्न सांगता जाल्यार ओल्ड गोवा बांगलो तेजेर स्टे ऑर्डर हाडली मागीर स्टॉप ऑर्डर हाडली आनी मागीर डेमोलेशनूय ऑर्डर हाडली कितें जालां कोर्ट आहा तुमी आनी कितें उलयताय हें कित्याक कोताय कित्याक आमगे पयसो टॅक्साचो पयसो कित्याक पेडे कोताय सो मागता एसोली फोटींग राजकारण पयस कोराय आनी तुमकां तरी टायम ना न्हू लोकां दिवपाक टायम ना न्हू एसो इव्हेंट कोनाकाय प्लीज सांगाय CMा सांगाय आमकां टायम ना आमकां वचोंक जायना म्हूण पूण तुम वचोन थिंग येतली हाजरी दिन वयतली आपण केल म्हणून तेका लागून काडला हो व्हिडिओ
तेका लागून कळ्ळां मिन्स तुमकां टायम ना म्हूण दाखोवपाक तुम लोकांकूय एक टायम दिनाय न्हू तुम टायमूय दिवना ना म्हूण दिसूय सांगू ना केदो इव्हेंट कोतले ते तुम वखदार सांगताय सो हेका लागून मागोता येसोले फोटींगपणा कोनाकाय बरो एक प्लॅनर दवराय आनी लोकांक एक 7 दीस पयले ना मिनिमम 3 दीस पयले तरी लोकांक कळोवचें देव बरें करूं